सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप। त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलीचे नोतरी खाल सर्वेस्पराची सेवा करतालो। त्याच काळार सर्वेस्पर मनशा कडेन उलयलो चडशे आयकून येनासले। दर्शनांनी चडशी मेळनासली। एक दीस एली आपल्या सदांचे सुवातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमे बळमेलोले देखून ताचेन कांय पळोवंक जायनासलें। देवाची पोंटी अजून पालोवंक नासली आनी देवाची आडपेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानान सामुएल न्हिदो नासलो। आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल। ताणें जाप दिली, हो पळय आसा। आनी रोखडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलें? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच। तो वचून न्हिदलो। आनीक एक पावट सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल। तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलें? पूण एलीन परतीपाड केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच। सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखनासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें। तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो। तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयलें? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच। आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता। म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो। सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल सामुएल। सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता। सामुएल वाडोन वेताना सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकयल पडूंक दिनासलो। हे पोरी सामुएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खें इस्रायल दान ते बेर्शेबा पर्यंत ओळखूंक पावलें। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येता। आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतलो। ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो। जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवांक भुजतल्या फितुरां बाराबर भोंवना, तो खरेंच भागी। सबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येता। तुजे खोशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फार्मायलेलें आसा। देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां। सबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येता। योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले। होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय, तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां। सबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येता। सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगोट केलां। म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा। सबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक हांव येतां।
Sorvisporak, 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 जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorvisporak, मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवची सासू जोरान अंथरुणार पडलोली आसली आनी ताणें ताका रोकडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडले उपरांत सगळ्या वायटेकारांक आनी देंवचार बसलेल्यांक ताचे सुरशीं हाडली. ताच्या दारार नोंगोर बोर जमून खेत जाली आनी जिन्सा बासांची खूब बोलीकारान ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले, तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ले गांवांनी आनी नोंगरांनी वचूया, कित्याक थंयसरूय हांवें परसूंक करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांचे देवस्थानांनी परवचून करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सर्वेस्पोर भुरग्यांक आपयता. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत भुरगो सॅम्युएल एलिचे नोदरे खाल सर्वेस्पुराची सेवा करतालो. देवाची आर्पीत आसली त्या सर्वेस्पुराच्या पवित्र स्थानांत सॅम्युएल न्हिदून आसलो. तेन्ना सर्वेस्पुरान ताका 3 फावटी उलो केलो आनी ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. सर्वेस्पोर ताचे सवें आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलेंय उतरां तो सकयल पडूंक दिनासलो. आमच्या गरब्यांनी आवय बापायची देवभक्तीन भुरगीं देवाच्या मोगान वाडूंक पावतात. मारिया ही आवय वरवीं तिची सगळीं भुरगीं देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक फुडें सरलीं. आनान सॅम्युएल आपल्या पुताक ल्हानूच आसतना देवाक भेटयलोलो आनी सर्वेस्पोर ताचे सवें आसलो. आमच्या भुरग्यांक देवाचे आनी पेल्याची मोगान वाडूंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आमच्या गराब्यांतल्यान भुरग्यांक शिकोवया.